म्हाका बिबांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप। त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोंबडी उपजली आनी ही कोंबडी म्हणल्यार आंत्योक एपिफान। आंत्योक राजाचो पूत एकदां ताका रोमाक कैदी करून व्हेल्लो। ग्रीक राजवटकेच्या 137व्या वर्सा तो गाडयेत चडलो। ह्या समयार इस्रायलांत शास्त्र समूत सांडलोले थोडे जाण उपजले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायली अशें म्हणून, चल या आमच्या शेजारच्या ओनभावार्थ्या कडेन एक करार करुया, कित्याक तांचे सरशिल्ली आनी कडसरल्या तेतून थावन आमचेर खूब विघ्नां आयल्यांत। ही सूचना तांकां मानली आनी लोकां मदले हुर्बेन भुरलोले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले। ओनभावार्थ्यांचो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रजा दिली आनी ओनभावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे तांणी जेरुसलेमांत एक खेळां रोंग बांदलो। सुनोटीचे दाग काडून उडयले आनी खुशेन वायटाचे चाकर जावन ओनभावार्थ्यांचे सत्तेखाल रावूंक तांणी पवित्र करार सोडून दिलो। आपआपल्या रिती सोडून सगळीं एक परसा जावची म्हूण राजान आख्ख्या आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली। सगळ्या ओनभावार्थ्यांनी ही परगोटणी मानून घेतली। जायत्या इस्रायेलांनी तांचो धोरण मानून घेतलो। कुड्या देवांक योद भेटयलोले आनी सोनवार बोश्टायलो। किसले म्हयन्याचे 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसंटनाचो कांटाळो उबारलो। जुड्यांच्या भोंवतणच्या शारांनी वेदी बांदल्यो। घरांच्या दाराशी आनी रस्त्यांचेर धूप भेटयलो। समृद्धीची पुस्तकां सांपडटा तितलीं तेणी पिंजताले आनी उज्यांत घालताले। कोणाय लागीं समृद्धीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी तो समूत पाळटा म्हूण गमले जाल्यार राजाचे परगोटणे प्रमाणे ताका मरणाचें फर्मोण पडटालें। तरी इस्रायेलांत जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवण जेविना जावंक तीं गोट रावलीं। असलें मेळ्ळें जेवण जेवून बोश्टांचे स्वातेर आनी पवित्र करार बोश्टांचे स्वातेर तीं मरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारली। इस्रायलाचेर खोर क्रोध देंवलो। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय। पातकी मनीस तुजी सोमूत सोडून दितात देखून म्हाका कांटाळलो भोगता। पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फास मांडटात, तरी आसतना हांव तुजी सोमूट विसरना। जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय। मनशाचे जबरदस्तींतलो म्हाका सोडूय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलों। म्हाका दोग दिताय ते नुस्ते लागीं सरतात, तुजी सोमूट तांणी सांडल्या। जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय। तुजे नेम मानून घेनात देखून पातक्यांक सोडवून मेळना। सोमूत मोडटात तांकां पळयोवन म्हाका कांटाळो येता। तुजे उतर ते पाळिनात। जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय। सोमी म्हणटा,
हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक तयशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आराडून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोवाट केली. पूण अदिकूच आराडून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कोडे विचारलें, हांवें तुका कितें केलेलें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नोदोर येशे कर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या बावाटान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकान देवाक वखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ देवाक वाकांडलो, नेयाळाक आदार. एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भीक मागतना तो जेजूचो ताळो आयकता आनी आपल्याक बरो कर म्हूण आराडून जेजूक आपणाशी ओडून हाडटा. ताचो भावाट पळोवन जेजू ताका नोदोर येशे करता. आपल्या जिवितांत घडलेले मिलाग्री खातीर तो देवाक वाकाणटा. देवाक जाय आमी ताका दिनवासलोलो, कित्याक आमचे सोडवणे पासत ताणें जेजूक आमकां ओपून दिलो. देणी आनी बेसांवां दिवन आमकां ग्रेस्त केल्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. कोणाक आमी कित्याक दिनवाशीक जावप? फामील, इश्टां बरोबर, मनशां वायटांत वा बऱ्यांत सदांच आमच्या सांगाता आसतात. बूद दिवपी शिक्षकां आमकां मार्गदर्शन दितात. ह्या संवसाराक फुडो करूंक आमकां शिकयतात. अनवळखी मनशां वरवीं आमकां फायदो जाता. सैम, जेवण, उदक आनी वारें आमकां एक देणें. दुसऱ्याचे उपकार आटयता तेन्ना आमची खुशालकाय वाडटा आनी बरें करूंक उत्तेजन मेळटा. तो आयज आमचो थाराव जावन दी, आयच्या दिसाक एकल्याक तरी देव बरें करूं म्हणूंक वावरया.